वय गो जलजा आजित गोरत्न मयलू सुद्दीना किदनाई शुक्राराचे कट्टे पंचादिकेक सुरवे येऊन तिणे बुशिगो आजित गो येनी पाप हुशार ना दिसतो गो कसनेगी म्हणून फोन कर गो एकोळा ना बा ती हुशार असा ती तवळी पेंटा चमकला आणि हा वेव ते तुम्ही खंची पंचादिक सूर कोर नकाची म्हणून सांगून मुद्दाम सांगून चमकला ती शणे माई तुम्ही गडबीड कोर नका ती आत्ता येतली रत्न माई वय गो जलजा एक 5 मिनिट राखूया येनी म्हणून गेला रे तिके फोन लाय गो ओ आईली पुळगो आईली कसन रत्नमाई पेंटा वाचन पुल्ला नसली तोंड आता न्याय मने बावून गेला कसा लाक कसं सांगची गो जलजा आज एक व्हडली टोपी पडली म्हाका शुक्रार सांत म्हणून पेंटा गेलेली रंदायकाई सामान पुरा जाय आशिल्ली घेवन येवचे गेलेली गो बस स्टँडार येताना बस चुकली मारेणी आणि हे शुक्राराचे काट्या पंचादिके वेळ जाता म्हळ्यार एक रिक्षाच्या वचून निमगिले खंयची एरिया म्हणलो आमगेली एरिया सांगले 30 रुपये म्हणल गो म्हणून मेगेल सामाना जड बॅग घेऊन बैसली तशान ताळ्या पयशे सुकला म्हाका रण वत गो अर्ध वाटेर येताना करेक्ट एड्रेस सांगा मा म्हणलो हांव शांतमाल वटार म्हणले ताक येरवल न्हू गो येरवल पेटा काय ना थंय जाल्यार जायना वच्चाक म्हणलो कोण तो कसं लाग घेवचे जायना गे ताका वय गो तो आत्ता देव का म्हूण हटा बेसला येयना की आमगेल वाठाराक आज सुरे चरडा म्हणजे साना प्राय चाललो गो तश म्हणून आज सुरे चरडा म्हाका एक थंय वोन सोडी हें जड बॅग घेवन हांव खंय वच्चे चमकून वच्चे की मज्जन जायना हांगा रिक्षा बस मेळना म्हणून सांगले मागीर लास्ट कसो म्हणल गो तो शांतामाल वटारा सोडका जाल्यार 60 रुपये दिवं का म्हूण हटा बेसलो गो वय गो रत्ना 30 रुपये दिवच कडेन 60 रुपये निमगेल गो ताणे लागील पुरा सोडवायता तागेले नंबर पळयला गो तुवें रिक्षाचे कोण तो म्हाका सांग अयो रत्नमाये तुम्ही 60 रुपये देऊन रिक्षा राहिले ताणे 60 न्हय गो 100 निमगिल्यार हांव दिवचे रेडी आशिल्ली जाल्यार तोच येना म्हूण हटा बेसलो तो येवच्याक रेडी नाशिल्लो आमगेल्या वाठाराक कोण गो तो कितें गो तो आमगेल वटारा येना म्हणटस ताणे आमगेल वटारा येना तिलक परम कारण तूंची शेणै माय काय पण रोड करत ना तू पुरा मिगेल मात्यार तापू नका कसन तू आता लढाई करू का मूळ सोदीतस वे कसले लढाई मूळ सोदूचे शेणै माय म्हाका त्या रिक्षाच्या उलोवन नित्राण जावन गेला म्हाका तुगेले लढाई करच्याक त्राण येना कळवे आशिल विषय असल्या म्हण सांगका न्हू कसा विषय म्हळ्यार हांग ताण येना तिले कारण तू शेणै माई हात कसन केल तुवें गो ती एक सांगतो म्हणून तू एक ऐकूच वे ती एक खंयची रिक्षाच्या विषय सांगतो म्हणून म्हाका गोत ना काय नाही माय 1.5 महिने फुडे तुम्ही रात्री उसाव तुकून येताना एक रिक्षा राबोवन शांतामाल वटार म्हणून सांगले की ताण चढताना तुमक म्हणला की देड म्हणून तुम्ही मागीर जायत म्हणून सांगून हांग घेवन देंवताना ताका 1.5 दिवचे ऐकय न्हीच की भाडे आणि कितली निमगिले री 1.5 दिन अशी तागेले 1 गंटे चर्च कोन वटारा जना पुरा ಒಟ್ಟು कोन हो मेगेल दुड्डू सोलयत म्हणून सांगून ताका येईल भाडी ताय दिन अशी धावडायल काही नव्हे वय गो खंयची रिक्षाच्या विषय उलयतस गो कोण गो तो कशीस म्हणून सांगतो म्हाका एक वेळा आमची गेलोची पेंटान तू आसता सप्रडो जावन अशी क्रॉप कोन एक नामनी घालता कुलिंग ग्लास घालता मस्त गोर येना कलसोळ येनी लक्षणच पळोवच्याक ओ त्या रिक्षाच वे कळली गो अयो तो पटिंग भितर पटिंग तू तागेल रिक्षार वे चढलेली आणि तुका तश करण तशें लासतो तो म्हाका ताण कसं केलेलं गो स्वे केलेलं शेणै माई वय गो जलजा रिक्षा राबयल कुडले चढ म्हणलो हंग येऊन देऊन तरच पळय देड किवो कसन म्हण का हक्का हांव दितवे हांव ताका लढाई केली हा आत्ता कळली म्हाका कसा विषय येऊ म्हणून शेणै माई तुका ताण चढताना ती देड म्हणाल दिसता तुका ते चढ म्हणून ऐक पडले
हांव कितली पटी सांगली तुमकां डॉक्टराला वचून ते कान क्लीन करून येयाची म्हणून ऐकत हांवें मागीर अशी पुरो जेवचे वाठारा नांवय वायट शणे माई तुम्ही वर्सा एक वेळा कान क्लीन करनात वे वर्सा एक वेळा वचून डॉक्टराला वचून क्लीन करका आमगेल गोवांत पळे एकलेक क्लीन करनतिले ते चिक्कोल बैसून उदा वचून फंगस जावन आता कानू ऐकपणा काही ही एकले बाकी आशिल्ली सांगूक म्हाका तुमगे लुट पोणस पळे हिवय वायट जावन गेल्या अय्यो शणे माय तीन सांगितलं तू चुकी कसं असं तुमगेला चंगा खातीर सांगितलं नव्हती ने तू एक कसं सांगतो गो म्हाका मी गेल कान क्लीन करूक म्हाका गो तसं हांव करेक्ट अस म्हयन्या एक वेळा त्याल न्ही घाल न्हू सम आयकू तशें विषय खंयच्यान खंय व्हरता आसा तुमी वय गो हाका पुरा मूळ तूंची तुम्ही पुरा आस पळय डॉक्टर लागी कुचू 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 कान्नाक दुड्ड खर्चून आयल्या रे कान समजत म्हूण लेखला त्या रिक्षाच्या पळय आता 60 रुपये दिवन आयल्या तशीची तुंची मूळ हांव लेखिलांक चंद करून उरलो बशा म्हणू कसं ने पुणे घेवन आयले अयो शेणे माई बैस तू कसा धावता आमगेला आनी के पंचायतीक स्टार जाल्लेली ना ते सोड येत विषय सूर करया आनी वय गो तू त्या रिक्षाच्या 60 रुपये दिवन आयला नव्हे म्हाका हांगा पोट्टा उज्जेतस तो अनेक वेळा मेळतो ताका सोडा पळय हांव अय्यो शणे माय राबा राबा ताका मागीर पळयला सै तो काय आता भायर राबून ना ताई शेणे माई हांव 60 रुपये दिनी ताका हांव 60 न्ही 100 दिवचे रेडी आशिल्ली जाल्यार ताण आयकूक न्हय ताण म्हाका ते अर्द वाटेरीची चील पुरो तो दवरून शांता मलवाठार जाल्यार हांव येयना म्हणलो यब्बा कसं करचें म्हूण लेखतान ती कामत माय येयली लागीं घरची स्कूटरारी तिका सांगली एक म्हाका हें थंय सोडी गो म्हणून जायत म्हणेल पाप तीन हाण सोडली म्हाका नाही रत्नमाये तुम्ही 60 नी 100 दिवचे रेडी आशिल्ले ती तो कसला रिक्षाची येनी त्या रिक्षाच्यान डब्बल सांगला हांव रिक्षा तुकून देवन वत्ता म्हण लेखील गो हांव जायत म्हणलें न्हय ताका वटर सांग येवचें मन ना तो म्हणलो जायना म्हूण मागीर चील पुरो तो दवरला आनी चमकल गो हांव शणे मायन वठारा मात्र वाण घालची म्हणली केले इन सगळे गांव बरी वाण घाला कसं गो जलजा तूय तशीची तिणेय तशीची पुरा जनन मिगेल मात्यान तू छापचे कडेरी हांव येता बैस शणे माय खुशाल केला लावे बैस तू जिनी आज कितें कापडन नेसून दूर चमकलेल तू हांव गोवा वट्टू देवस्थाना वचून आयली तुगे बामणाल नाव कसं ने श्रीनिवास पै गो तुमगेल कसं नाही अरेंज मॅरेज वे अरेंज खंय रत्न माये हे खंडीत लव मॅरेजाची नव गो जिनिया लव मॅरेज नवा वै रत्नमाये लव मॅरेजची अन्नी गोवा काम आसताना लव जाल्ले म्हाका हांका कडेरी हंगेल फॅमिलीची ಒಪ್ಪತ್ತಾಕಿ ನಾಕಿ म्हण म्हाका भंय आशिल्लें जाल्यार हंगेल फॅमिली म्हळ्यार म्हाका दूरशे पळयता ती भारी चंद कोण पळयता ती चंदायर आसा ते मेत वय गो जिनिया तुका पयर पळतना बाप कटर आशिल्ली ये कशी गोत चंद केसनी सोडून भारी चंद जाल्लो मू अयो माये पयर तुम्ही पळयलेले बॉब कट विग विग जीन्स आनी टॉप घालतना बॉब कट विग घालचे हांवें सार येनी नसताना मिगेल ओरिजिनल केसू सोडचे हांकाय आवडता म्हाकाय आवडता वय गो जिनिया केस नत्तिल्यान हांव टोपन दवरची पळयला एक इतली चंद केस आसून तू टोपन दवरत मू कस म्हण का गो तुका अयो शेणे माई ते पुरो फॅशन कसा फॅशन गी गो आशिल चंदाय पुरा काण घेवचे जायता हांव आनी भायर सरता उलयता टाइम गेला लय कळली म्हाका आज भायर वचा आस येता अयो जलजा खंय भायर सरली गो तू अयो शणे माई तुका कितले वेळ सांगला खंय जो भायर वता खंय म्हणून कोंकू नाका म्हणून आसू गो आता कोंकून जल नव्हे खंय म्हण सांग गो शणे माई आज हांव आनी मिगेल बाम्मणू 5 स्टार हॉटेला वता आसा शणे माई डिनराक जावेत गो तुगेल बाम्मणू आमगेल एक बाम्मणस खंय वरना केदाय करी आयदन धुवचे घालून बळचे नाल्यार पुसचे 5 स्टार ना लिटल स्टार ना शणे माई आनी हांव भायर सरता तुगेलो उलोवन म्हटल्यार म्हाका लेट जाता येता जलजा 5 स्टार हॉटेला वत्ता आस स्टेटस पुरो फोटो घाली आम्ही पळयताची जलजा तू म्हाका पोडी मेळ्ळ्यार हाडी गो पायसा कांडी गो फ्रिजा दवरून कसें शणे माई 5 स्टार हॉटेला फोडी खावचे वचवे नुता बसता की कशी वय गो जुनिया 5 स्टार हॉटेलान तू पोडी मेळ्ळो गो
कसं शेणे माय 5 स्टार हॉटला कोणी पोडी कावच्या वत्तावे यो वचा आम्ही रता कोड केले ते गाडीला खावी यो जायत गो वचा 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 वचा